गोंयांत फाटल्या कांय दिसां सावन घोग्यांनी पावस पडूनय वास्कोच्या न्यू वाड्यावयल्या लोकांच्या नळाक उदक ना. पावसाचें उदक भरून लोक ताचो वापर करतात. गोंयच्या फुटबॉलाचेरूय फिक्सिंगेचो आरोप. प्रोफेशनल लिगांतले नामनेचे खेळगडे आनी क्लबांचेर चवकशेचे सावट. फुडल्या 4 दिसांत गोंयांत उटंगराच्या पावसाची शक्यताय. घाट वाठार आनी असुरक्षीत आशिल्ल्या सुवातांचेर लक्ष दवरपाची गरज. हवामान खात्यान उक्तायला अदमास. मांगूर हिल कंटेनमेंट झोनाची 2 मायक्रो कंटेनमेंट झोनात विभागणी करपाची जिल्लो अधिकाऱ्याची सुचोवणी. शक्य तितली शिथिलकाय आनी सूट दिवपाचेरूय जाली चर्चा. योकार तुम्ही पळयतात गोवा 365चे कोंकणी खबरां चित्र. हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. कोरोनाक लागून लोक आदींच भियाल्यात. अशें आसलें तरी कायदो आनी वेवस्थेचेर बोट दवरपाची पाळी येवपाक जायना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत होच गृहमंत्री आसा. कोरोनाचे फाटभुंयेर भिवपाची गरज ना अशें ताणें म्हटलेलें. पूण ही खिणचित्रां पळयात आनी तुमीच थारायात भिवपाची गरज आसा की ना तें. 4 ऑगस्टाक रातीं 9:30 सुमार 10 अनवळखी मनशांनी गोवा डेअरीच्या भायर जल्मदीस मनोवपाच्या नांवा खाला शस्त्रां घेवन धुमशणां काडिल्लीं. गोवा डेअरीच्या वेवस्थापकीय संचालकान कागाळ करतकीर तांकां अटक केल्ली. पूण हे घडणुकेची पुलिसांक मातूय कल्पना नाशिल्ली. कोलवाळे जेलींतल्या प्रकाराविशीं तुमकां वेगळें सांगपाची गरज ना. कोलवाळे जेलींतलो एक व्हिडिओ कांय दिसां पयलीं व्हायरल जाल्लो. जेल प्रशासनाच्या नदरे आड जेलींत कसलीच आगळीक जावपाक शकना. तरीकूय अशे प्रकार घडतातूच कशे. जनता कर्फ्यू अजूनय सोंपोंक ना. रातीं 8 उपरांत लोकांनी घराभायर सरचें न्ही अशें आव्हान मुख्यमंत्र्यान केल्लें. पूण हडफड्या घडिल्ल्या घडणुके वयल्यान लोक जनता कर्फ्यूक पाळो दितात की ना असो प्रस्न पडला. 20 जूनाक फातोर्डेर सांताक्रूज वाठारांत इम्रान बेपारीच्या घराचेर हल्लो जाल्लो. पिस्तुलाच्या फारपेटांत हल्लो करप्यां मदल्याच एकल्याक मरण आयिल्लें. म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार त्या वेळारूय कर्फ्यू आशिल्लो. दुसरे वटेन घडणुकेंतलो मुख्य दुबावीत अजूनय पुलिसांच्या हातीक लागूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फुटबॉल आनी शीतकडीचो गोंयकारांक खूब मोग. पूण गोंयचे फुटबॉल सर्तींत जाल्ले मॅच फिक्सिंगेचे घडणुके वयल्यान सगळ्यांकूच धक्को बसला. गोंय फुटबॉल संघटनेन हे फिक्सिंगेची चवकशी करपा खातीर समिती नेमपाची थारायल्या. देखून प्रोफेशनल लिगांतले नामनेचे खेळगडे आनी क्लबांचेर चवकशीचे वारे घोळपाक लागला. पळयात पुराय बातमी. मॅच फिक्सिंगेचो आरोप दवरून एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशनान गोवा प्रोफेशनल लिगांतल्या 6 मॅचींक रेड कार्ड दाखयल्ले. पूर्व वर्सा 16 ऑक्टोबर ते 19 नोव्हेंबरा मजगतीं जाल्ल्या 6 मॅचींनी सट्टेबाजी जाल्ल्याचो दुबाव AFCन उक्तायल्लो. हे विशीं तांणी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनाचो इंटिग्रिटी ऑफिसराक पत्रय बरयल्लें. हाचेर आतां गोवा फुटबॉल संघटनेन चवकशी करपाचें थारायलां. प्लस प्रोफेशनल लिगांत आमी चालू करतले केन्ना पडना अजून उलयतलो सगळ्या कडेन मेंबरां कडेन. पूण जेन्ना ती चालू करता तेन्ना ती ग्रावंडाचेर आमकां लोकां वचपाक मेळपाना. पूण तो रिस्पॉन्स जाय पळय तो चॅनलाचेर दाखयतलो गेम. फर्स्ट टायम प्रोफेशनल लीग तो चॅनलाचेर दाखोवपाचो. आमगेली प्रोफेशनल लिगेचेर कंप्लेन केला. 100 टिमीचेर कंप्लेन केला की ते फिक्सिंग जाता म्हणून. पूण एविडन्स ना आनीक तेजी इन्क्वायरी करची म्हणून. सो हांवें काल हांव EFAक गेल्लो. हांव जनरल सेक्रेटरी. आमी उलयल्या की हांवें डिसायड केलां की ते 6 टिमी पळय कितें तेमी धाडा. हांव एक 5 जाणांची कमिटी काडा. एक तुगेलो जज म्हणजे रिटायर्ड जज आनीक लॉयर आनीक एक सुद्दां फुटबॉल प्लेयरां जर घालपाक जाय जाल्यार चोवपाक न्हू. आनी कमिटी कोण हांव तेजी इन्क्वायरी मागता. कित्याक तेमी धाडटा आसतना सांगलां पूण एविडन्स सारकें प्रूफ जावपाक जाय न्हू.
एविडन्स ना पूण हांव जाणा आज कितें जाला प्रॉब्लेम न्हू आज आदले भाशेन फुटबॉल ना फुटबॉल प्रॉब्लेम कितें जाला पयलीं आमच्या टायमाचेर पळय फुटबॉल खेळटालो तेदोना मोचे हांवें करपा आज सगळे प्लेयरांक मेळटा प्लस पेमेंट मेळटा बरो मातसो फुटबॉल प्लेयर येयलो तुका कडेन पेमेंट चलता त्या टायमाचेर ह्या प्लेयरांक चिंतपा जाय बाबा तूं सगळें मेळटा तुमी आनी कित्याक फिक्सींग जाता कित्याक लागून थोड्याशा पयशा लागून तूं फिक्सींग जाता हें जोणे जाय चिंतपा जाय सो आज आमकां ते प्रमाणे आमकां मेळटा त्या प्रमाणे म्हाका दिसता फिक्सींग आहा ना न्हू तूं प्रूफ जावपा जाय प्रूफ नासता म्हणजे कितें म्हणटा ह्या मॅच फिक्सिंगेच्या घडणुकेत कळंगूट असोसिएशन, पेंजीम फुटबॉलर्स, गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लब, FC गोवा, धेंपो स्पोर्ट्स क्लब, साळगांवकर आणि स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा पंगडाचो आस्पाव आशिल्ल्याचो दुबाव आसा. खेळा मंत्र्यान 2 खेळा संस्थांचेर आपल्या भावाची नियुक्ती केल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केल्लो. खेळा मंत्री बाबू आजगांवकारान ताचो भाव दोतोर श्रीकांत आजगांवकाराची गोंय फुटबॉल उदरगत महामंडळ आनी गोंय खेळा प्राधिकरणाचेरूय ताची नेमणूक केल्ली. फुटबॉल मॅचींनी जाल्ल्या फिक्सिंगेच्या घडणुकांनी ताचो हात आशिल्ल्याचो दुबावय तांणी उक्तायला. पळयात. हे इतलें जावन गोंयचो क्रीडा मंत्री, गोंयचो सरकार, गोंयचो मुख्यमंत्री उगीच आसा. आमकां हेचेर तांची सफाई जाय आशिल्ली, क्रीडा मंत्र्याची हेचेर सफाई जाय आशिल्ली, कारण हातूंत कितें चल्लां हें गोंयकारांक कळपाक जाय आशिल्लें. पूण आज पर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी हेचेर कांय उलयलें ना, क्रीडा मंत्र्यांनी कांय उलयलें ना. गोंयच्या क्रीडा मंत्र्यान गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसुजा. वास्कोच्या न्यू वाड्यावयल्या लोकांक पावसांतूय उदक मेळना. फाटल्या 5 ते 6 दिसां सावन ह्या लोकांक उदकूच येना. उदका पुरवण खात्याक टँकर धाडपाक सांगल्यार ते कोरोनाचें कारण फुडें करतात. देखून पावसाचें उदक भरून दवरून ते वापरपाची पाळी थळाव्या लोकांचेर आयल्या. नळाक उदक येवं वा ना, बिलां मात येवपाची बंद जायना. पूण फाटल्या कांय दिसां सावन उदक येना ताचेर मात कोणाचेंच लक्ष नाशिल्ल्याचें थळावे लोक सांगतात. कितल्योश्योच कागाळी केल्यो पूण कांयच फायदो जालो ना अशें तांचें म्हणणें. प्रॉब्लेम आम्ही घेऊन PWD गेली त्यांना आमकां सांगले पायपलायन चेक करूया. पायपलायन चेक केले, पायपलायन काय फॉल्टी ना, पूण ओल्ड पायपलायन म्हणून आमी फूल रोडा वयली फूल न्यू पायपलायन चेंज केली, मिटर चेंज केलो. तेजे उपरांत आमकां जस्ट एक 15 डेज उदक येयलें. तेजे मागीर परतून उदक येवना म्हणून रातचे परत टँक जे खंय उदक भरता थिंगा वचून आमी इन्क्वायरी केलें. ते म्हणटा आमचो प्रेशर फूल आसा, फूल उदक आमी सोडटात, तुमचेच कितें तरी फॉल्ट आसतले करून 10 फावटी आमी PWD मनशाक आपोवन ते सारके करून घेतले. वयल्यान आमचे पयशे घालून आमी प्लंबराक आपोवन आमी सारके करून घेता, मिटर चेक करून घेता, कितें कचरो येयला काय कितें येयला काय. पूण तरी पण अशें कांयच आमकां सॉल्युशन कांयच मेळ्ळें ना. फाटल्या दिसांनी आमकां 22 दिसां पयले थोडें बरें उदक येयलें, मागीर पत्तोच ना तेजो. आतां आमी सांगू आतां कोणा कडेन म्हणून झगडटलो. कंप्लेंट हांव लेटर सुद्दां दिल्लें आहा डिव्हलपमेंटचे. तो आमकां तो मागीर लायन दिता म्हणून आयज आयतार न्हू सोड आमकां लायन दिता म्हणून आमी 1,500 सुद्दां DD भरलेले आहा पयशे थंय. म्हूण कित्याक लागून तुमी आतां बरें आमकां उदक येना जाल्यार सकयल्याकूय येवपाक नाका, पूण तांकां कशें येता. But 2 days ago we filled rainwater and we used it for our toilet, for our bath, for our washing and everything. Water comes at around 3:30, within 1.5 hours it is gone. How can people feel? And there is no pressure at all. No pressure. At least if there is pressure, if you keep for 1.5 hours, 2 hours, it's fine. We have got complaints that the person who is there to leave the water at the main tank doesn't leave it properly. And we have noticed that the day we give the complaint in the PWD, the next day full pressure comes. It is only Omkar Apartments, Anand's building and us who complain about no water. Why the others in the same line are not complaining? Since when now this thing? This is now since May now. And we are now, today is 2nd of August. You all not complained and all We anything? have given several complaints. Written complaint? My husband goes, I go, my brother-in-law goes. Every 2 to 3 days. You can ask Vinod, you can ask Gauri, you can ask anyone in our ward. How many complaints we have given? गोवा 365 खातीर न्यू वाडे वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयांत फुडले 4 दीस घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. नुस्तेकारांनी दर्यांत भितर वचचें न्ही अशें आव्हानूय हवामान खात्यान केलां. घाट वाठार आनी असुरक्षीत आशिल्ल्या सुवातांचेर लक्ष दवरपाची गरज खात्यान उक्तायल्या. अरबी दर्यांत 8 ते 12 ऑगस्टा मेरेन वराक 50 ते 60 किलोमीटर ह्या वेगान नेटाचे वारे घोळटले. दर्या देगेसावन 25 किलोमिटराच्या रस्त्यार वारे घोळटा. ते फुडली 24 वरां तशेंच घोळत रावपाक शकता असो अदमासय हवामान खात्यान उक्तायला. Was normal in the past 24 hours. Most of the stations over Goa reported moderate rainfall in the past 24 hours. At 8:30 am of today, that is on 9th of August, the highest reported rainfall over Goa was 5.5 centimeters from Sangin. KPM reported 4 centimeters of rainfall. Then Ila and Karkana also reported 3 centimeters of rainfall. Panji reported 1 centimeter of rainfall. That low pressure area along with an offshore trough, that's another system on western coast. So these two systems are going to produce heavy rainfall over Goa. Now again repeated, the impact will not be as higher as it was during the period of August 3rd to 7th. We are expecting heavy rainfall, that is rainfall from 6 to 11 centimeter. That is expected at 3 or 4 stations over both the districts of Goa. In the previous week, we were expecting even very heavy rainfall, that is rainfall exceeding 12 centimeters and sometimes even exceeding 20 centimeters. But this time we are not expecting very heavy rainfall or extremely heavy rainfall. What we are expecting is the distribution of heavy rainfall, 6 to 11 centimeters at 3 or 4 stations over North and South Goa districts. So even after that, the normal conditions of monsoon is going to prevail. That means isolated heavy rainfall at 1 or 2 locations we can still expect. The Bay of Bengal is likely to have systems formed even after 13th or 14th of August. So we would request that public please be updated from the latest information provided by IMD. And regarding fishermen warning, as of now there is no fishermen warning for regions which are up to 75 kilometers from the coastline of Goa. Wind speed warnings are there for regions which are beyond 75 kilometers from Goa's coast. Even for Kerala and Karnataka coast there is wind warnings. So fishermen are requested not to venture into regions that are beyond 75 kilometers, and also regions such as Kerala, Karnataka, Lakshadweep. Now Goa has received around 276 centimeters of rainfall, which is गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. मांगुरील कंटेनमेंट झोनाची 2 मायक्रो कंटेनमेंट झोनात विभागणी करची दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान सुचोवणी केल्या. मुरगांवचो उपजिल्लो अधिकारी सचिन देसायान ह्या विशीं म्हायती दिली. मांगुरील कंटेनमेंट झोन खूब व्हडलो जाता, ताका लागून केसीचो आंकडो विचारांत घेवन ताचे 2 मायक्रो कंटेनमेंट झोन करतले अशें ताणें सांगलें. कंटेनमेंट झोनाक लागून सुमार 2 म्हयन्यां सावन लोक ह्या वाठारांत अडकून पडल्यात. देखून आतां तरी आमकां मेकळीक दिवची अशी मागणी जोर धरपाक लागल्या. तांकां गरजेच्यो वस्तू लेगीत मेळनात आनी प्रशासनान तांच्या प्रस्नांचेर पुरायपणान आडनदर केल्ल्याचो आरोपय हे लोक करीत आसात. हे विशीं जोड बसका घेतले उपरांत लोकांक थाकाय दिवची काय ना ताचेर चर्चा जाल्ल्याचें देसायान सांगलें. हे बसकेक वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदा, दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी अजित रॉय, मुरगांवचो DYSP राजूराव देसाय आनी मुरगांवचे नगरसेवक हाजर आशिल्ले. डिस्कशना उपरांत थोडी सजेशन्स दिल्या बेस्ड ऑन द इनपुट्स जे आमकां मेळ्ळे, जे केसीसाचे जे कितें इनपुट्स आमकां मेळ्ळ्या फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट एंड तेंचे एड्रेसीस हे ते सगळे पळोवन आमी जो कंटेनमेंट झोन आसा मेन तो काही पार्टांनी ब्रेकअप करपाचो, मायक्रो कंटेनमेंट झोनांनी ब्रेकअप करपाचो अशें एक सजेशन मिटिंगेक सगळ्यांनी डिस्कस केलां. आनी हें सजेशन डिस्कस करून आमी तें कलेक्टरा मुखार ऑलरेडी घातिल्लें आसा. कित्याक मंगुरान केसीस ज्यो कंटेनमेंट झोनान आसा त्यो 0 जाल्ले आसा, बट फॉर डिनोटिफिकेशन आमकां ज्यो कितें मिनिस्ट्री ऑफ फॅमिली एंड हेल्थ वेलफेअर फॅमिली वेलफेअर एंड हेल्थ हेंचे जे कितें गायडलायन्स आसा, एज पर दॅट डिनोटिफिकेशन करपाक जो कितें प्रोटोकॉल आसा तो फॉलो करून आमकां तो डिनोटिफिकेशन करूंक जाय. सो फॉर दॅट वी हॅव गिवन अ सजेशन टू ब्रेक द कंटेनमेंट, कित्याक तो व्हडलो कंटेनमेंट झोन आसा. सो तातूंत 1-2 मायक्रो कंटेनमेंट झोन 2-3 हें करपाचें आमी सजेशन केलां. मेन जो कंटेनमेंट झोन आसा
तेजेर तो इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू मायक्रो कंटेनमेंट झोन वेर देर आर केसीस जावन जे 14 दीस पास जावपाक जाय एज पर द जे प्रोटोकॉल आसा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो सो एज पर दॅट प्रोटोकॉल आमी वता सो बेस्ड ऑन दॅट खंय जशे 14 दीस कंप्लीट जावंक ना इन दॅट एरिया वी वील हॅव अ मायक्रो झोन अशें सजेशन आयिल्लें मिटींग तें सजेशन आमी कलेक्टरा मुखार दवरलां. हे बसकेंतल्यान बरेच प्रस्न सुटिल्ल्याचे वास्कोचो आमदार कार्लूस आल्मेदान सांगले. I CM request through a mail asking to settle the issues of Mangor and Karevada. So discussions are there. After deputy collector will brief you on that. See, amicably settles some issues. I think, but he the right person brief you. Deputy collector. Containment zone open करतो आता. तो सांगतो deputy collector brief you. See what happened. Still it's under reserved money. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. भारतीय रेल्वेन PPP धोरण रद्द करून रेल्वेचे खाजगीकरण थांबवचे कोकण रेल्वेच्या नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनान मागणी केल्या. रेल्वे मंत्रालयाच्या राष्ट्रविरोधी धोरणा खातीर नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनाक ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसीनय तेंको दिला. आयतार दीस तांणी रेल बचाव देश बचाव आंदोलन केले. आमची इंडियन रेल्वे आज सरकार खंय ना खंय तरी प्रायवेट करपाक चल्ला, प्रायवेटायजेशन करपाक चल्ला आसा आनी आमी सगळे जे ऑल इंडिया स्पेशली मडगांव न्ही तर एंटायर इंडियेक आमी सगळे कडेन प्रोटेस्ट चालू केल्लो आसा, मेजर स्टेशनां चालू केल्लो आसा. आमी सरकाराच्या अगेन्स्ट ना. तेतून जे 109 रूट कितें आसा ते प्रायवेटाक ऑलरेडी दिवपाक कॉन्ट्रॅक्ट आपयल्लो आसा आनी कॉन्ट्रॅक्ट ऑलरेडी दिल्लो आसा आनी जे करोडपती लोक आहा ते ही रेल्वे घेवपाक तयार जाल्लो. आमचें म्हणणें एकच आसा की जे आमी ह्या रेल्वे खातीर काम केलां, एक लाखांनी लोकांनी रेल्वे खातीर आपले खांब गळयल्लो आसा, तेंचे परिवार सगळे ह्या रेल्वेचेर बसता आनी जेन्ना तुमी जे फायद्याची गोश्ट आसा आनी जे कितें करून आमकां कितें मेळपाचें आसा तें काडून तुमी प्रायवेट लोकांक घेवन आनी तेंच्या हातीच्यान चलोवपाक रिजन कितें तें आमकां कळना. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयचें खाजें पुराय संवसारभर फामाद. हालींच ताका GI टॅगूय मेळ्ळा. गोंयच्या खाजें उत्पादनांक प्रोत्साहन मेळपा खातीर पारंपारीक खाजें उत्पादकांक सरकारी मजतीची आस्त आसा. ह्या विशीं तांणी सभापती राजेश पाटणेकाराक निवेदन दिलां. खाजेकारांचो वेवसाय सरकारा कडेन मांडपाचें आश्वासन कोरोनाक लागून खाजेकारांच्या वेवसायाक मार बसला तेन्ना सरकारान आमकां अर्थीक मजत करची अशी मागणी तांणी केल्या. पण आमचे स्थानीक पदार्थ जे आमच्या भागात प्रसिद्ध आसात ते पदार्थ त्या देशात आमच्या भायर जो फामाद जावचे ह्यातूच सरकार पावचे त्याबद्दल प्रयत्न जावंक जाय. म्हाका आशा आसा की आयज स्थापन जाला त्यांच्या मार्फत हो प्रयत्न जातलो आनी आयज नपाऱ्या त्यांच्या ह्या उपक्रमाक निश्चितपणे 100% अशें यश मेळटलें. कोविड-19 ह्या संकटात त्या धंद्याक वार बसलेलो आसा. एक बऱ्यापैकी मोठी जागा म्हणजे शेरगांवची ज्या हेतून त्या उलाढाले खाजेकार आपलो संबंध पावसाळो आसा पावसाळो सहज कवर करतात. त्याचबरोबर आपापल्या गांवांतल्यो माली जात्रा ज्यो आसल्यो त्यो पण जात्रा जावना आनी मोठे संकट तुमचे येयले जे संकट खुबश्या लोकांनी येयलेलें आसा. आतां आमी म्हणटा पॅकेज. तुम्ही जर बदल मारीत तर समाजात प्रत्येक घटक जो आसा प्रत्येक घटक आयज कॅटेगरीची अपेक्षा करपाक लागला. या 5-6 महिन्याचे प्रत्येक मनशाचे भोगलेले आसा गोव्यान जे देशांनी जगाच्या बाबतीत होता ती सगळी आमची जीवनशैल्यान कंप्लीट बदललेली आहे. उत्पन्न बंद जाल्या, धंदो बंद जाला, धंदो चालू आसा, गिरायक. गोंयचें जें खाजें आसा ताका GI इंडिकेशन मेळ्ळेलें आसा आनी हेचो फायदो प्रत्येक गोंयकाराक जातलो. गोंयचें खाजें हें जगभर पावतें हीच इच्छा आसली आनी तितून आमकां तें मेळ्ळेलें आसा. गोवा स्टेट कावन्सील ऑफ सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीच्या प्रयत्नान आनी आमच्या सगळ्या
एसोसिएशनाच्या प्रयत्नान हे खाज्याक इंडिकेशन मेळिल्लें आसा. तेज्या बद्दल हांव ते गोवा इन्स्टिट्यूट गोवा कावन्सील सायन्स कावन्सिलाचे जे सायंटिस्ट आसात बाब परब आनी बाय माधुरी शेट्टी यांचे आभार मानतात. फ्रॉम मार्च एक सुद्दां जात्रा जावंक ना किंवा एक सुद्दां फेस्त जावंक ना आनी सगळ्यांचो बिझनस सामको झिरो आसा आनी तांकां आनीक कांय उत्पन्न सोर्सीस ना आनी हेज्या खातीर आमकां गव्हर्मेंटान मातसो फायनान्शियल हेल्प करचो अशें हें मी एक मेमोरंडम राज पाटणेकाराक दिल्लें आसा. तशेंच तेंच न्हू की आमकां जी पयली स्कीम डिक्लेअर जाल्ली गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केली 1-2 वर्सां पयलीं हितून येयल्ली बजेटान येयल्ली की खाजेकाराक आमी सपोर्ट करतले तेतून तेजो फायदो कांयच जालो ना आनी ती स्किमूय फुडें व्हरची अशी ही मागणी आमी स्पिकरा कडेन केल्ली आसा. ती स्पिकर आमची मागणी बाब आमचे जे CM आहा तेंच्या कडेन पावोवन हे बेगिनांतले बेगीन मान्य करतले अशी इच्छा बाळगता. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकर. सेगीत तिसऱ्या दिसा भारतात 60,000 परस चड कोविड केशींची नोंद जाल्या. भारतांतलो कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 21.53 लाखाचेर पावला. 8 तारखेर 7,19,364 जाणांची कोरोना तपासणी जाली. महाराष्ट्रात कोरोना केशींचो आंकडो 5 लाखांचेर पावला. भारतात एकाच दिसात 64,399 नव्या कोविड केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरां भितर 861 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयले जाल्यार 53,879 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. भारतात आतामेरेन 21,53,010 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 6.28 लाखांचेर पावला. 43,379 जाणांक मरण आयले जाल्यार 14,80,884 जाण बरे जाल्यात. कोरोनाचो सगळ्यात चड मार बसलेली 5 राज्यां 5.3 लाख केशीं सयत महाराष्ट्र हे वळेरेंत अजूनय पयल्या नंबराचेर आसा. उपरांत तमिळनाडूत 2.90 लाख, आंध्र प्रदेशात 2.17 लाख, कर्नाटकात 1.72 लाख आणि दिल्लीत 1.44 लाख केशी आसात. जगभरात एकाच दिसा 2 लाखा परस चड कोविड केशींची नोंद जाल्या. कोविड केशींचो एकूण आंकडो 1.98 कोटींचेर पावलो. 7.29 लाख लोकांक मरण आयला आणि 1.27 कोटी लोक बरे जावन घरा गेल्यात. पॉझिटिव्ह केशींचे बाबतीत अमेरिका अजूनय फुडें आसा. थंय 48.36 लाख केशी आसात. उपरांत ब्राझिलात 29.12 लाख, भारतात 21.53 लाख, रशियेत 8.82 लाख आणि दक्षिण आफ्रिकेत 5.45 लाख केशी आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. 2020 जावपी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कपाचें येजमानपद भारता कडेन आसतलें जाल्यार 2022 T20 वर्ल्ड कप सर्त ऑस्ट्रेलियांत जातली. तशेंच 2021 जावपी बायलांची वर्ल्ड कप फुडें धुकल्ल्या. कोरोनाक लागून रद्द केल्लो ICCचो T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलियांत जातलो जाल्यार 2021चो T20 वर्ल्ड कप भारतात जातलो. ICCचे कार्यकारी मंडळाचे बसकेत हे विशीं निर्णय जालो. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटले. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. दवरात सोशल डिस्टन्स, वापरात मास्क आनी सांबाळात भलायकी तुमची आनी शेजाऱ्यांची. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.